आमचो बॅकग्रावंड तुमकां सांगता. म्हाजो काजू बद्दल भयंकर, काजूच्या धंद्या बद्दल भयंकर प्रेम. आणि म्हणजे भितर दोन गोष्टी जातात की एक, म्हाका आय एन्जॉय वर्कींग फॉर कॅज्यू इंडस्ट्री हो एक जालो. आनी दुसरो, कितें तरी धंदो करूंक जाय न्ही, कितें तरी इन्कम जाय न्ही, ते मेळोवपाक काजूचो. म्हणजे सुरवातेक आमी डिचोले रावताले. काजू सिनोनिमस जाटी असो जाल्लो. आनी आमच्या बापायन जो त्रास काडला की बसोवंक, तर आतां तेज्या आत्म्याक एकदम खुशी जातली, आनंद जातलो की आपल्या चल्यान बाबा एक वर्ल्ड रेपुटेशन हे घेतला. कितें म्हणटात तेका ते, रेकग्निशन. म्हाका वाचन बरें तुजें मन खुश जातलें की आपण जो धंदो सुरू केलो तो जरी 100% सक्सेस जाल्लोच, पण आतां जगभर नांव आपल्या भुरग्यांनी केलें. आनी इट इज अ ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन. काजूचो सुरवातीक जे कितें त्रास जाले, म्हाजो बापूय वयाच्या 13व्या वर्सा डिचोले कारखानो घातलो. तेन्ना जुनी पद्दत आसली, ड्रमान काजू भाजपाच्यो आनी फोडून गांवांत धाडपाच्यो. 1900 मायनींग इंडस्ट्री गोंयांत येवच्या पयलीं फक्त इंडस्ट्री आनी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री म्हणजे काजू. दिवचलच्यान सकाळी फुडें काजू भाजताले केन्ना 4 सुमार. तेन्ना ते ड्रम रोस्टेड प्रोसेस आसलो. आतांचो प्रोसेस ना, तातूंत ऑयल सगळें जळून वता. आतांच्या प्रोसेसान तेन्ना ऑयल जळून वताले. आतां ऑयलीच्यान एडिशनल इन्कम मेळटा म्हणून तो सगळो प्रोसेस बंद जालो. आमी फक्त दुकानाक ड्रम रोस्टेड काजू मेळटा, कोणाक जाय जाल्यार दिवच्याक फक्त तितलेच भाजता. बाकी सगळे स्टीम रोस्टेड. सांगपाचें अशें, तेन्ना उठून धाडपाचें. सकाळी 4-5 सुमार ट्रकान भरपाचो माल आनी फोडपाक डिचोलच्यान खंय सांखळे, पर्या, मोल्ल्या, हे सायडीन सरवण, हे सायडीन आसोड्या, मुळगांव, हे ब्रँचीस आसलेले. ते सगळे फोडून घेवपाचे. सांजचे 8-9 वाजे वयर रातचे ते हे करपाचे, भट्टे घालपाचे आनी मागीर दुसऱ्या दिसा सोलूंक दिवपाचे. आमी आमचो फर्स्ट कन्सर्मेंट मुंबय धाडलो आमी. ह्या कॉम्पिटेटरान आमचे अशें उठयले की हो अमेरिकेचो रिजेक्ट जाल्लो माल जाट्यान हाडून मुंबय ट्रस्ट केला. एका वाटेन जाट्यो सोंपलो म्हणटाले आनी दुसरे वाटेन हे सगळे आमकां त्रास जालो तेजो. अशें कोणी सांगल्यार लोक मातशे भियेतात. कोण कितें उलयला तर कोणी लोकांक यू कॅन डिसीव सम पीपल फॉर सम टायम, कांट डिसीव ऑल पीपल फॉर ऑल टायम. लोकांक आमी ताबडतोब ग्रेडींग पॅटर्न सुपिरियर दवरलो, प्रायस जरा कमी दवरलो आनी इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ इन द मार्केट. हळू लोकांक कळ्ळें वॉट इज गूड आनी वॉट इज बॅड. लोकांक आज परिस्थिती अशी आहा ती की आमचो म्हालाक प्रिमियम मेळटा आनी बाकीचे कोण कोण खंय खंय आसा ते म्हाका खबर ना. सो अशा तरेन मागीर आमी वेरियस आमी जशे स्टेबलायज जाले आनी आमकां इन अ पोजिशन टू डिस्ट्रिब्यूट
आनी एन्जॉय द डोनेशन आमकां कितें दिवंक आनंद दिसता कित्याक मेकिंग समबडी हॅप्पी नीड ताका सो आमी हळू सेटल जाले तशें वी वेंट इन टू चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट आमी अशें ट्रस्ट केले तयार आनी एकेका ट्रस्टाचे डिफरंट ट्रस्टासून डिफरंट पयशे मेळटा तशे सुरू केले पयले आमचे म्हणजे पयले म्हाजे सोशल म्हणजे हांव प्रेसिडेंट आमच्या रवळनाथ टेंपलचो आसलेलो त्यावेळी आमी हे तयार केले त्यावेळी हांवें व्हडली अग्रशाळा बांदली आमच्या पयशांनी सगळे करून पण आमचो भितर म्हणजे अशें धरले तेच्या नंतर दिवचले बिचली जिमखाना म्हणून जालो ताका म्हाका चार केलो आमचे पयशे आनी ते थोडे घेवन आमी तो हे केलो पूर्ण केलो ती जागा आनी तसो खंय मेळपाक कठीण आसलेलो आतां अशें जालें म्हाजें वय जालें म्हळ्यार हांव रिटायर जालो आनी सिद्धार्थाक केलो चॅरमॅन अशें सिद्धार्थाचे रिपोर्ट केले की आमचे कडेन एअर कंडिशन ना जर एअर कंडिशन जाल्यार लोक येनात त्यामुळे आज सगळ्याक गरज एअर कंडिशन तर हांवें म्हाजे 50 लाख रुपया दिले आनी सुबंद एअर कंडिशन हे करून ते सोय केली तेज्या बरोबर इमिजिएटली इफेक्ट म्हणजे सगळे आमचे सगळे म्हूर्त सगळे फूल जातात लोकांक हे मेळना तेच्या नंतर एक सुरेश जाटे ट्रस्ट मधून हांगा आरवली शिरोडा थंय दोळ्याची कसलीच सोय नासलेली म्हणजे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टाक दोळ्याची सोय ना म्हाजो मेवणो एक प्रख्यात डॉक्टर अलीप गुरुकर म्हणून दोळ्याचो डॉक्टर आनी तेजे व्हडले हॉस्पिटल आहा पनवेला तर तेजे हेल्प घेवन ते हॉस्पिटल बांदले आमचे जॉयंट सगळ्यांचे ट्रस्ट जाटेबल एज्युकेशन फाउंडेशन कॉलेज बांधले इंडिया इज द बिगस्ट कंझ्युमर ऑफ ड्राय फ्रुट्स इन द वर्ल्ड म्हणजे टिल 5 years बॅक अमेरिका वॉज द सिंगल लार्जस्ट प्लेस फॉर कन्झम्पशन आता इंडिया हॅज क्रॉस दॅट इंडिया इज द बिगस्ट कंझ्युमर म्हणून आता जगावरील सगळी ड्रायफ्रुट्स आता आल्मंड पिस्ताशो तुझं वॉलनट हे सगळे इम्पोर्ट हा इंडियान खंयचेच जायना नंतर तुझे आज पिकॅन तुझे पाईन नट नंतर तुझे आता तू क्रॅनबेरी ब्लूबेरी आणि हे सगळे हेझलनट बी ऐकता ते आज इंडियन मार्केट इज सो बिग म्हणून त्यांच्यानी नॅशनल ड्रायफ्रूट असोसिएशन ऑफ इंडिया केला विच इज कवरिंग सगळे 10 नट्स आणि बेरीज इट्स अ ह्यूज ऑर्गनायझेशन त्याचं कन्व्हेन्शन कॉस्ट इटसेल्फ फॉर 10 crores इतलो पैसो ते हेजेर आहात एसोसिएशन तर त्या एसोसिएशनान आपल्या एन्युअल कन्व्हेन्शनान ते एक गिव अ व्हेरी स्पेशल अवॉर्ड कॉल्ड मेवा रत्न अवॉर्ड दिस मेवा रत्न अवॉर्ड इज टू अ पर्सन हू हॅज लेगसी आसा आणि त्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टाचो त्याने वाड केला आणि त्या हेका पयलो काजू आमकां अवॉर्ड मेळ्ळा घाटी ग्रुपाक मेवा रत्न अवॉर्ड बिकॉज एक आमच्या फॅमिलीचे थंय बरेच गुणगाण केले की ज्या कंपनीन क्वालिटी 80 वर्ष कॉन्स्टंट दवरले आपले खंयच कॉम्प्रोमायज न करता समाज सेवा पण केली सो ते सगळे ॲट्रिब्यूट धरून एक स्पेशल अवॉर्ड आमकां फॅमिलीक परवा मेळ्ळी आनी हे व्हेरी प्रायड मुवमेंट फॉर गोवा ताका लागून कित्याक खूब लोकांक कळूंक जाय की बाबा एक गोंयचो कारखानो हॅज रिच्ड ऑल इंडिया लेवल इट्स ग्लोबली प्रेझेंट जाला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.